अना अम्मा म्हाका एक तुमगेर इम्पॉर्टंट विषय उलोवचें आसा. म्हाका एक चेली पसंद जाल्या. हांव तिका हळडीक एंगेजमेंट लेखला. कोण रे दीपक ती? कोण चेल्ली? ते कोण म्हणाली पद्मीन मागीर दुवस न्हू पूजा ए विंगात ती. ती चेल्ली जावो हे घरा सून जावन येवच्याक मेगेल जीव असो ते दोड हांव जावो तुका बिलकुल काही सोडेश ना. मी हांव एक देवस्थाना वचा म्हणून आशिल्ली. म्हाका थोडे तुका उलोवचें आसा न्हू. पूजे म्हणून राखता आशिल्ले. पूजेला बी करतना हाजी. पूजे कॉल करया. कॉल पिक करता नाही. इग्नोर करतास की म्हाका कॉल वर पिक करताना. कसं नाही असो हांव कोप करून घेवचें. हांव सोलूचें. पूजाक सोडूंक जायना. अम्माल उत्तर सोडूंक जायना. कसं करचें म्हणून कळना. कसं नाही असो हाका एक सोल्युशन सोदू का. पूजा 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 राम गो. पूजा पूजा राम गो. No, please leave. पूजा पूजा कसं करचें. अम्मा म्हाका एक ग्लास सुद्धा हाड दितले. हा हाडटा गो देवा. पूजा तू कसं काय डब्बा दिबा गेला. कोण की उलयला म्हणजे मोबाईल कोण ते. अभी ते दीपक रे तुका सांगता पुरा. यो अप्पू कशें नव्हतं भितरी आत्ता उलयत तशें नव्हतं गेला. अम्मा लेट ऐकनाक रे उतरा. घे गो देवा. प्लीज अम्मा. कसं नाही मग या दुःखा घर आयला म्हणजे त्याला पद्मीना कलगर माहिती नाही. पूजा हास गो देवा. कुठले गो. अम्मा हांव चिके रेस्ट करता. टायर्ड जाला हांव भितर वता. अभी बाय. अशीच उरलेली ना. पुढा बेस सगळं दिसू. ठीक आहे तुम्हाला बेजार असं कसं नाही उलोचा वाचू नक्की गेलाय. सेल्फ दिसलं तर ते समाधान जगता. आम्ही कसं नाही करूया. त्याला दीपकाला आम्हाला बोलून कसं नाही करूया. हा म्हणलं म्हण की पद्मिनाका हांव भितर येता तू काही भायर सरलेलो ना देवस्थाना वता म्हणून. हांव येता गेलो वचा थोडे भोवन येयला म्हण कित्याक मा वचून येया देवस्थान वता. राब पूजाला एक उतर सांगता ना. जायक सांगू दे वचा वटू. पूजा आम्ही बाहेर वचून येता गो देवस्थानाक. हां जाय अम्मा. अशी पुरा करच्याक म्हाका कितले कश्ट जाता जाल्यार हांव विंगड चॉयस ना मू कसो करचें. हे व्हड प्रॉब्लम जाता असो. हांव म्हगेल्या अम्माक इतलें दुख्खार पळोवचें जायना. दीक वरें पळोवचें जायना अशी. हांव कसमपणी कोर मुवान करता आनी दीकय समा मुवान करचें वरी करता. म्हाका दीपकाक इग्नोर करच्याक बिलकुल मन ना. जाल्यार ताका अर्थूच जायना मू. हें वर्डीक जायना म्हळ्यार अर्थूच जायना ताका. कसं पुणी कोर न्हू ताका कन्विन्स करता हें जायना म्हणून.
सोपन की म्हणून भाई पूजा मीट दाव का दीपक एक पटी बागील काढ चेरडा. दीपक एक पटी बागील काढी. एक पटी बागील काढी. कसं ना मग जोर मग ते दुखतस वही रे चेरडा. तू काली तुकून एक गासू खायनी कसने पीनी अशी कसला करता. एक पटी बागील काढी. तुगेल फेवरेट कोट्टनी चटणी केल्या चेरडा. एक पटी बागील काढी. मम्मी मग कसं नाही खाऊच्या नाका म्हणून हा तुक म्हणू मग डिस्टर्ब कर नका. मग कसं नाही नका खाऊच्या तशी सांगू नक रे देवा. एक पटी बागील काढी रे देवा. बागील काढ कसं करू सर. मग चिके मिगेल प्रायव्हेट टाइम जाय इथे हंगे या एक पटी पळया. दीपक बागील काढताना कितली पटी सांगल्या हांवें कितली पटी बागील मारल्या काढताना तो म्हाका फुल टेन्शन जाता. असं कसं म्हणून पळया तुम्ही एक पटी येया हांगा. वय गो तू 1 मिनिट रोड चिरा पै. दीपक दीपक एक गडी बागील काढ रे. दीपक एक गडी बागील काढी. कसं नाही मा सकाळ तुकून एकली बागील धाडत असची. हांव बागील काढना म्हणून गुत नव्हे तुमका. कसं इरिटेशन दिताच म्हाका पंचायची. म्हाका एक इधर सोडाची मी गेलीतल्या त्याची. एक पटी काढी रे देवा. बागील काढी. पळया इथे कसं उलयतास हांव. हक्क 9 महिने हांव पोट्टा दवरनु कष्ट पावन जन्म दिलेला का आजी हे उत्तर हांव उलयतास. तसल कसं म्हणलं हांवें. ती पद्मिनील दुवे वर्डिकोन घेऊ नका म्हणून तितले न्हू म्हणलेले. त्यावेळी मागील चांगाक नव्हे मागीर जन्म दिलेला उसूले उत्तर मिरवत वेतो. दायत मा तुगेर उत्तर काही मिरवाला हवं हांव काही पूजा वर्डी करून घेतलो आता. कसं तुम्ही मग कितली बाद दित असची. मग तिके स्पेस दी टाइम दी. जयंत्र तू तरी रेस्ट करी. कसं नाही जाऊ का जाला रे आमका पै. यो गो आम्ही एक पटी बाहेर वची नेमया. एक वेळा सांगा इथे तक्का कसं म्हणून एक पटी सांग्या तक्का. यो मरे नी तू बाहेर वची नेम्या एक पटी. मिगेल मन अंदावचे मिगेल हृदय अंदावचे दुःख हांका कसं कळना की. तशें दिक कळना अशें हांका कळना. पूजा कितले फोन केल्यार ती काही फोन पिक करतना म्हाका इग्नोर करतास. कसं अशी पुरो जातास की. हांवें पुरा सोडून युएसए वच्चे लायक कसं पुणे हांव हांगा येईल की. रिलॅक्स दीपक रिलॅक्स. प्रॉब्लेम पूरा जनकस कशी पुणे हांतो तुकून भायर येवका. कस कसान आलोचन करची नाही हांव. अम्माले आनी पद्मीन मायले दोग जनाले प्रॉब्लेम सॉल्व कोरनु
दोन्ही घरच्या आशीर्वाद घेऊन घेऊन पूजा हरडीक जाऊ का हांव सुलोचनाचे अशी टेन्शन करून बसले जायना हांव आनी उठून थंडत कणीक नाव घेवन बुक्कनी कसं वज्जिता अशी आनी न्हिदून डिप्रेशन करून घेतले जायना शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये पद्मिनी कोण तुम्ही? अयो रामा हांव कोण म्हूण कळ्ळी गो हांव गो मोहिनी बाई अय्यो गुर्तू कळली मू मोहीन माय या 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 बैस या 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 कंप्लीट चेंज तू वय गो बैस बैस उदय गे तुका न्ही पूजाचं स्पेशली कळला पळय थँक्स मोहीन माय हांव बायल मागितली गो हो वय वय हा